मुरगांव रेशन कार्डाक लोकांचे हाल चल्ल्यात। एके वटेन सरकारान सांगून पासून पोन्न्या रेशन कार्डाचेर कांय सोसायटीवाले कोर्टां दिवंक तयार ना। दुसरे वटेन नवी रेशन कार्डां पालिकेत घेवंक आयिल्ले कडेन वरांची वरां लायनीत हुंकचे पडटा म्हणून लोक बेजार। रेशन कार्डां दिवपाची पद्दत खंय सारकी ना। सिव्हिल सप्लायाचो इन्स्पेक्टर म्हणटा नवी कार्डां मेळो मेरेन पोन्न्या कार्डाचेर कोर्टां दिवंकूच जाय। ह्यो लायनी मुरगांव पालिकेत नवी रेशन कार्डां व्हरूंक फाटल्या 2-3 दिसां सावन लोकांक नवी रेशन कार्डां वांटपाचें काम चल्लां। मात कार्डां पालिकेत दिवचे परस ती ते सोसायटींनी दिवंक जाय आशिल्ली। पालिकेत लायनीक हुमकळपाक काम सोडून फुकट टायम पिड्ड्यार म्हूण लोक बोवाळ मारता। डेली येता आनी वयता हांगा गर्दी चड जाल्ली आसा। लास्ट टायम आमी चिखले पंचायतीन आसले थंय तेंच्यांनी आतां बंद केले। तेका आमकां आतां हांगा येवचें पडलां आनी हांगा आमी प्रायवेट जॉबाक आहा तेका लागून आमकां हॉलिडे मेळना येवपाक परत येवचें पडटा। म्हाज्या हिसपान तेंच्यांनी ते हितून रेशन शॉपान व्हरून दिवंक जाय आसलें म्हळ्यार कोणाचे खंय आले तेंच्यांनी थंयच कलेक्ट करपाचें आसलें। ताका स्पेशली विचारला बाबा ते लोक प्रायवेट आहात आमचे प्रायवेट लोक कामाक येतात तांकां रेशन कार्डाक तांकां लायनीक रावतात तांकां प्रायवेट काम तांकां परत लीव मारपाक मेळना। ताका लागून तुमचो टायमींग एक तर पयलीं वाडय म्हणून सांगलें तांकां। सेकंड थिंग म्हणल्यार तुमी ते सोसायटीन दिवपाक जायना काय विचारलें ताका। एटलीस्ट सोसायटीन पर्टिक्युलर सोसायटीन दिल्यार त्या सोसायटीन कमी हितून त्या टायमार तांकां दिवपाक मेळटलें। तांकां सोसायटी वचून कलेक्ट करपाक इजी पडटलें म्हणलें। ते म्हणटा सोसायटीन तांकां गव्हर्मेंटान सांगलां की सोसायटीन दिवप ना पर्टिक्युलर म्युनिसिपालिटीसूनच डिस्ट्रिब्यूट करपाचें आनी तांकां आतां ऑलरेडी सांगलां की मातसो टायम वाडय। ते म्हणटात तेजेर कितें तरी चिंतून बेगीनाच करतले। 31st देखून तेंच्यांनी डेट दिल्या तर ते म्हटल्यार ते डेटी पर्यंत दिवंक पावना जाल्यार ते आमी एक्सटेंड करतले। हांव हांगा जाले 4 दीस जाले आतां येवन वता। सकाळीं आमकां येवन लायन लावची पडटा हांगा। ताका लागून सोसायटीनूच व्हरून दिल्लें सगळें रेशन कार्डां जाल्यार बरें पडपाचें सगळें। नवी रेशन कार्डां मेळसर पोन्न्या रेशन कार्डांचेर लोकांक कोटा दिवचो म्हूण सिव्हिल सप्लाय खात्यान सोसायटीवाल्यांक स्पश्ट सांगलां। जर कोण जुन्या रेशन कार्डांच्या नांवान कोटा आडोवन दवरता जाल्यार ताचेर FIR घालतले म्हूण शिटकावणी दिल्या। इतले आसूनय कांय सोसायटीवाले पोन्न्या कार्डांचेर कोटा दिनात। सोसायटी आमकां त्रास करता की तुमचे डेट जावन गेले अशें म्हणटा आनी ते रेशन दिनात। ओल्ड रेशन कार्डाचेर ते हे दिना म्हणपाक लागलो रेशन दिना म्हणून ती 2-3 बायलां म्हाज्या वॉर्डांतली म्हाका सांगपाक येयल्ली। सो ताका लागून ताका विचारपाक गेलो। ऑलरेडी एक्चुअली ओल्ड रेशन कार्डाचेर तेंच्यांनी दिवपाचें म्हणून नोटीस ईच एंड एवरी सोसायटीक दिलेले आहा। ते नोटीस म्हाका तेणी दाखयल्ले आनी आतां तेणी ते पर्टिक्युलर सोसायटीवाल्याक आपोवनूय घेतला। मिडियांत बोवाळ जाला म्हूण कळटकीच पोन्न्या रेशन कार्डाचेर कोटा दिन आशिल्ल्या एकल्या सोसायटीवाल्याक खात्याच्या सब इन्स्पेक्टरान आपोवन हाडून उजरायलो। ओल्ड रेशन कार्ड कॅन्सल करना तो पर्यंत तांणी ओल्ड रेशन कार्डाचेर सगळ्यांक कोटा दिवपाक जाय। आनी समज कोणी जर आमकां सापडली जाय की ओल्ड रेशन कार्डाचेर कोटा दिना म्हणून जाल्यार ताचेर आमी डायरेक्टराक सांगून स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले आनी आमी तांकां आपोवन हाडून आमी तांचेर एक्शन घेतले। तांकां आमी नोटीस काडटले की आमी सांगून सुद्दां तुमी कित्याक दिना काय म्हणून तांचे कडल्यान आमी रिटर्न घेतले बरोवन कित्याक लागून तांणी तांकां कोटा दिले ना ते आमी रिटर्न घेतले सोसायटीकारांक। FIR रजिस्टर सुद्दां आमच्यान करपाक जाता। आमी ते तांचेर नोटीस काडून आमी तांकां डायरेक्टराक इन्फॉर्म करतले आनी डायरेक्टर मागीर ताचेर कितें एक्शन घेवपाची तो डायरेक्टर घेतलो। सोसायटीवालो म्हणटा लोक कितें उलयता ताचे कडेन लोक येता तेन्ना राशन कोटा आसत जाल्यार खंय तो दिल्या शिवाय रावना। कितें उलयता म्हाका लागना कित्याक खबर आहा लोक आयज एक उलयतात फाल्यां तुका ताका बरें केलें तो म्हणटा हा आमचो भाऊ बरो आमकां केन्ना ना म्हणना। थोडे लोक अशें म्हणटात की तो आमकां कांय दिना हे लोकांचे दोनूय बाजू आहात। आमचे कडेन अवेलेबल आहा आमी दिता ना म्हणना। कितल्याशाच लोकांक अजून मेरेन नवी रेशन कार्डां मेळिल्लीं नात। कार्डां दिवपाचें काम सुशेगाद चल्लां आनी सिव्हिल सप्लाय डायरेक्टराची कोटा दिवपाची शिटकावणी सोसायटीवाल्यां मेरेन सारकी पावल्याशी दिसना। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब। देवनागरी लिपींतल्यान शिकतल्यांचे उच्चार स्पश्ट असतात। विधानसभेतल्या कांय वांगड्यांक लक्ष्मीकांत हे नांव पासून घेवंक कळना म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयलो। कुणय तपोभूमीर वेदाचो अभ्यास केल्ल्या 293 बायलांक वेद विदुशी पदवीदान सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री उलयलो। सुवाळ्याक राज्यपाल मृदुला सिन्हा आनी हेर राजकीय फुडारी आशिल्ले। माननीय मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांतजी पार्सेकर यांनी खूप आपल्यासाठी आणि भगिनींसाठी वेदाभ्यास सुरू करणं त्यांना वेद निपुण करणं मला सांगण्यात आलं की साधारण
कोणाचे येतात? जे देवनागरीत न शिकतात त्यांचेच स्पष्ट उच्चार येतात. अनेक माझे मित्र आहेत, माझे सहकारी मित्र सुद्धा आहेत, माझ्या मंत्रिमंडळात सुद्धा अशी माणसं आहेत ज्या बिचाऱ्यांना ह्या लिपीतनं आणि ह्या भाषेतनं शिक्षण घेता आलं नाही, मिळालं नाही, त्यांचं नशीब नव्हतं. म्हणून लक्ष्मीकांत हे नाव घेणं त्यांना जमत नाही. माझ्या अनेक सहकाऱ्यांना लक्ष्मीकांत म्हणता येत नाही, कारण ते स्वर, ती व्यंजनं आपण शिकलोच नाही. आपली भारतीय संस्कृती टिकवण्यासाठी जे जे प्रयोग, जे जे प्रयत्न इथे केले जातात ते एकदम वाखाणण्यासारखे आहेत. एक सुजाण शिक्षित अशा प्रकारचा गोमंतकीय घडवणं हे काम या संप्रदायाकडनं या ठिकाणी होत आहे. आजचा हा सोहळा विशेष सोहळा यासाठी आहे कारण सद्गुरूंनी जे बीज लावलं होतं त्याचं हळूहळू वटवृक्षामध्ये रूपांतरित होताना आपण सगळेजण पाहतो. ही त्या ब्रह्मवेत्याची इच्छा होती, कृपा आहे की ज्यामुळे हे सगळं कार्य जे आहे ते या ठिकाणी चालतं. मुख्यमंत्री पार्सेकाराच्या हातान वेद पठनाचो अभ्यास केल्ल्या 263 बायलांक पदवी प्रमाणपत्रां वाटली. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. दृष्टीचे दर्या देगेवेले लायफगार्ड परत संपार. पणजे पर्यटन भवना कडेन तांणी धल्ल्यान धरला. 20 मे ते 22 मे 3 दिसाचो संप. पगार दोबरात करचो. पर्यटन मंत्री परोळेकारान दिल्ली आश्वासनां पाळची म्हणून लायफगार्डांच्यो मागण्यो. संपा आड येस्मा लावंक दृष्टी हायकोर्टात गेल्या. मुख्यमंत्री म्हणटा लायफगार्डांचे कोफुसांव सरकाराक लागना, ते दृष्टीन पळोवपाचें. हायकोर्ट म्हणटा येस्मा सरकारान लावपाचो. आमी 3 फावटी रोडार बसले, आमचे कोणीच काम करूंक ना, फक्त आश्वासनां दिलेली आहा. आनी आतां ना कामां काडून उडयता म्हणटा. 8 वर्सां जालीं आमकां भुरग्यांक काडून उडयता. 11 मिनटान टायम दिवंक म्हणटा, नाल्यार काडून उडयता म्हणटा. 8 वर्सां जालीं आनी आतां काडून उडयता. ऑफिसान गेलो, म्हाका 5 लाख रुपया दिया, फाल्यां कामार काडून उडया. म्हाका बायल भुरगीं आहा. तो म्हणटा 11 मिनटां येयल्या गव्हर्मेंट 20,000 पेमेंट दिता म्हणटा. 11 मिनटां 20,000 दिया, पूण आमकां तुमी कमी दिया न्हू, 15 दिया न्हू, आमकां 20 नाका. ते म्हणटा तुमकां डायरेक्ट काडून उडयता म्हणटा. आतां आमी 16 जाणां काडून उडयता न्हू, पावसान ट्रेनिंग वता ती कमी 40 जाणां काडून उडयतले. म्हणजे लायक अशें आमी रस्त्यार पडले जाले न्हू. ते हे सारकें म्हणटा फटींग हो अशें आमकां आश्वासन दिलें. 16 दीस म्हयनो जावचे पर्यंत गव्हर्मेंट तांकां घेता म्हणाले लायफ गार्डांक काडलेलें. आतां तुमकां 2,500 वाडयता आनी 16 पेमेंट घालता. 16 पेमेंटूय ना, 2,500 वाडोवंक ना आमकां तेंच्यांनी. आमकां 4,000 पेमेंट येयलो आनी ड्युटी करता आनी 30,000 पेमेंट येयलो. आतां कितें जावं, बरें जाता जावं, एक लास्ट म्हणून आतां रोडा भाशे म्हणून. We do not do anything without working out an end game. फुडें कितें जावंक शकता कित्याक ह्या सरकाराक दुसरो पर्याय ना. They have to fulfill the demands. The working class are in a state of alienation. मीडिया वजीर आश्वासनां दिल्ली की 2,500 रुपया पगार वाडयतले. 16 कामगारांक परतून कामार घेतले जे काडलेल्यांक. कामगारांक फूल पगार मेळटलो. 16 दिसाचो जो संपाचो पगार मेळटलो. आनी कामगारांक फुडार म्हणून कॉन्ट्रॅक्ट लेबर रेग्युलेशन अँड एबोल्युशन ॲक्ट तेच्या खाला कमिटी जी स्थापन करून कामगाराचो प्रश्न थंय दवरतले. कामगाराचो फुडार कसो आसचो, त्यांचे रिटायरमेंट एज आनी इतर सवलत्यो, ऑल्टरनेट काम आनी कितें सगळें ताचेर निर्णय घेतले म्हणून. एकूय प्रश्न त्यांनी पूर्ण करूंक ना. केअरलेसनेस ऑर कॅलसनेस म्हणटात ताका. तेन्ना कामगारांक दुसरो पर्याय ना. आमी हो संप पुकारला. ह्यो संप पुकारतना आमी लोकांक उलो मारला की दर्या वेळेर तुमी आयज, फाल्यां आनी परां म्हणल्यार 20th, 21st and 22nd of May दर्या वेळेर वचा नाकात. Go to the beaches but do not step into the water. It is a government which does not keep its promises. आयज आमी पणजे जमले. आमचे खुबशे वांगडी बिचारी आहात आयज. So we have done an amalgam of both. Tomorrow there will be assembling of workers, lifeguards all over the beaches in Goa. मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो म्हणटा सरकार मदीं पडपाक शकना. ते दृष्टी आनी लायफ गार्डांनी पळोवन घेवपाचें. सरकारान दृष्टीक कॉन्ट्राक्ट दिला. संप तांणी पळोवन घेवपाचो.
त्या कामार आउटसोर्स केल्ल्या कामाचेर कॉन्ट्रॅक्टर जर कोणाक पयशे दिना किंवा कॉन्ट्रॅक्टर कितें आदवेऱ्यो करता आसत जाल्यार ह्या भुमीचे जे लेबर खातें आसा ताच्या कडेन ताणें एप्रोच जावप. म्हाका लेबर कमिशनरा कडेन लेबर कोर्टान वचप. त्यामुळे आमी जेन्ना एखादी गजाल आउटसोर्स केले मेडिकल कॉलेजान आमी क्लिनलीनेस आउटसोर्स केल्ले आसा. जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताणें त्या कामगारांक सांबाळूंक जाय न्ही. त्या कामगारांक तूं सारके पगार दिना म्हणून जर हांव सांगपाक गेलो जाल्यार हांव कांय करूंक पावचो ना न्ही. म्हणून जी कामां आमकां सरकाराक आमचेर भार घेवपाचो ना ती आमी आउटसोर्स केल्या. त्यामुळे त्या कंपन्यांनी पळोवंक जाय. सरकारान भितर पडपाची गरज ना. सरकारान पडू नये. काम बरें चल्लां म्हणजे प्रश्नच ना. आतां तांचो कितें पगार वाडोवंक जाय. पगारूय तांचो हांव नकळो कितें आसा रिजनेबल कितें. पण आय फील आय एम एज रिगार्ड्स वर्क इज कन्सर्न गव्हर्मेंट इज सॅटिस्फायड. इतल्या मजगती लायफ गार्डांचे संपाआड दृश्टी हायकोर्टात पावले. संपाआड एस्मा लावपाचो अधिकार सरकाराचो. एस्मा लावप काय ना ते सरकारान थारावपाचें. एस्माचेर निर्णय दिवपाक शकना म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कामाक्षी फॉरेक्साचे फ्रॉडांत पुलीस निलेश रायकराच्यो 17 प्रॉपर्टी जप्त करूंक सोदतात. ईओसीच्या अर्जाचेर मडगांवचे कोर्ट मंगळारा 24 मायाक ऑर्डर दितले. मात ईओसी म्हणटा ह्यो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज केल्ल्यान जप्त करप कठीण. ताका लागून सध्या तरी त्यो विकपाक दिवच्यो न्हय म्हूण सब रजिस्ट्राराक आदेश दिवचो अशें ईओसीन कोर्टा कडेन मागलां. रायकराक 2 जून मेरेन ज्युडिशियल कस्टडी दिल्या. घेवया एक विराम.